हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? बरी आसात न्ही? बरीच रावात, एकदम मस्त मजेत अशी रावात. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. सकाळच्या आनी पाऊस असा तो पडत असा. लाईट आमची यो वस जायत असा. पोया लाईट येता का वता ती. आता उदो गेली लाईट, अजून तरी येईल ना. सकाळी एक दोनदा वचून येयली. आणि फाटल्या दिसांनी पाऊस असा पण मातसो कमी जाल्लो परत, पण आता परत एक 2-3 दीस जाले पाऊस असा पण तो हेवीली चालू जाला. काल तर असं मोदी सकाळच्या टायमार 11 नंतर 3 बी म्हटल्यार पाऊस नाशिल्लो, काळोख करून नाशिल्लो, बट पाऊस पडनाशिल्लो. बट परच्या राती इतलो पाऊस पडला विचारू नाका. इतलो भरपूर वारो बिरो मारून पाऊस. आमच्या स्लॅपाच्या घरच्यान म्हाका न्हीदूच पडना जाली वाऱ्या आनी हेजो आवाज आयकून. इतलो सारको डेंजर वारो बी मारतालो. आणि भंय दिसता न्ही अशें करून. आतां एक कितें आयकत आसता पळय आमी. आतां फाटल्या दिसांनी ह्या सायडीच्यान अंकोला ते सायडीच्यान सगळें लँडस्लायडींग बी जावन तो, आनी आतां केरला ते सगळें आयकून आनी भंय दिसता हो वाऱ्याचो आवाज बी घेवपाक. तर आयज बी पावस पडत आसा. पळोवया कशें कितें जाता तें आतां पावसाचें. तर आतां न्ही टायम जाल्लो आसा 11:15 सुमार. एज युजल रुटीन वर्क जे आसा पळय न्हू तें कंप्लीट जाल्लें आसा. आनी आयज हांवें चिंतलेलें की सकाळी बेगीन धांकूच व्हिडिओज आसा पळय तो स्टार्ट करतलें म्हणून. खूब दीस जाले हेच टायमार स्टार्ट करता आनी तो मातसो बेगीन स्टार्ट करतलें अशें. पण जशें चिंतता तशें आयज मेरेन जालेंच ना. सदांच हांव चिंतता की बेगीन करतलें जायत ना. सो आसूं दी 11:15 सुमार जाल्ली आसा. एज युजल रुटीन कामां सगळीं जाल्ली आसा आनी आतां जेवणाची तयारी. तर आयज तुमच्या खातीर स्पेशल म्हाजी गटारी स्पेशल चिकन थाली. एक्चुली न्ही चिकन थाली जी आसा पळय न्हू ती संडेक करपाचें आसलें गटारी न्ही त्या दिसा. सो त्या दिसा करपाचें आसलें. बट हो म्हणपाक लागलो नाका संडेक, आयजूच कर अशें म्हणून. कित्याक मागीर ते संडेक सगळें चिकन बी केलें न्ही, सगळें ते तूं व्हिडिओ शूट करता हें करता मागीर टायर्ड जातलें. मागीर ते परत सगळें श्रावण न्ही नेक्स्ट डे सगळें क्लीन बीन करता म्हणल्यार सामकें आनी जाम जातलें. ताका लागून आयजूच जें कितें करपाचें आसा पळय तुजें तें कर. संडे आमी बेश्टे मागीर नॉर्मल करया अशें म्हणून. तर खूब चिंतून चल म्हटलें ओके आयज गटारी स्पेशल थाली जी आसा पळय ती करया अशें म्हणून. तर आयज तुमच्या खातीर हांव चिकन थाली जी आसा पळय न्हू ती करतलें. आतां तुमच्या खातीर म्हटल्यार तुमी काय जेवपाक येवचें ना, आमीच जेवपाचें. बट तुमकां दाखयता की हांव गटारी स्पेशल थाली जी आसा पळय ती कशी करता ती. चड कांय अशे आयटम्स ना, थोडेशे अशे आयटम दवरल्या. म्हटल्यार शीत करतलें, चिकन शागोती, चिकन सुक्का, चिकन फ्राय आनी भाकरी करतलें तांदळा पिठाची. हेका न्ही चिकन शागोती वांगडा भाकरी जी आसा पळय तांदळाच्या पिठाची ती सामकी म्हणजे सामकी आवडटा. चिकन शागोती केली की ना एक तर ताका तांदळाच्या पिठाची भाकरी जाय आसता, नाल्यार सेकंडली ताका फुगीचे पोळे जे करता पळय जी रेसिपी हांवें तुमच्या वांगडा शेअर केल्ली कारवार स्टायल, तसले पोळे जाय आसता ताका. पोळे तर आतां पॉसिबल ना, सो म्हटलें चल भाकरीच करया अशें म्हणून. म्हटल्यार कितें जालें काल राती आमी अशें डिसायड केलें. एक्चुली संडेक आमचो प्लॅन आशिल्लो गटारी स्पेशल थाली करपाचो. ताका लागून पोळ्यांक फुगपाक बी कांय घालूं नाशिल्लें. राती डिसायड जालें. सो मागीर राती फुगपाक केन्ना घातलें, वाडटलें केन्ना, फर्मेंट केन्ना जातलें. सो अशें म्हणून म्हटलें आसूं भाकरीच करया अशें म्हणून. ताका लागून भाकरीच डिसायड जालें आतां. आनी हेच्या भायर जर कितें करपाचो म्हणल्यार जालें न्ही जाल्यार टायम मेळ्ळो एक्स्ट्राचो जाल्यार कितें करतलें. कित्याक की ऑलरेडी 11:15 सुमार जाल्लें आसा आनी इतले सगळे आयटम करपाक जाय, सगळें गडबडीन करपाचें आतां. खुबशे व्हिवर्स जे आसा पळय ते नवे आसा. म्हळ्यार यूट्यूब फॅमिली मेंबर्स जे आसा पळय ते खुबशे जाण नवे आसा. दिसान दीस यूट्यूब फॅमिली जी आसा पळय ती वाडत वता न्ही. सो सगळ्यांकूच त्यो रेसिपी खबर ना. म्हळ्यार सगळ्यांनीच त्यो म्हाजी रेसिपी ज्यो आसा पळय न्हू त्यो पळोवना. ताका लागून इन शॉर्ट हांव न्ही ह्यो रेसिपीज तुमच्या वांगडा शेअर करता. तुमकां जर डिटेल रेसिपी जाय न्ही जाल्यार तुमी म्हाज्या चॅनलाचेर वचून त्यो रेसिपी म्हाज्यो पळोवपाक शकता. चलात तर या भितर आनी सगळी तयारी जी आसा पळय ती करपाक घेवया. सो बेगीन करपाक लागलें जाल्यार सगळें बेगीन जातलें न्ही ताका लागून. तर हो न्ही हांगासर सगळ्यात पयलीं हांव ग्रीन पेस्ट जी आसा पळय ती रेडी करून घेता. तुमकां हांवें आनेकदां न्ही म्हाजे ग्रीन पेस्ट जी आसा पळय तेजी रेसिपी दाखयल्ली की हांव हो ग्रीन मसालो जो आसा पळय तो कसो करता तो. स्टील एकदां इन शॉर्ट आतां तुमकां परत दाखयता. ही हांगासर ग्रीन कोरिएंडर घेतलें हांवें. अर्द बंच सुमार ग्रीन कोरिएंडर आसा. तितून घेतला हे थोडेशे आलें, थोडीशी न्ही गार्लीक घेतल्या सोलून. ही जी बारीक गार्लीक आसता पळय न्हू ती बरी, ताका चड असो स्मेल येता आनी फ्लेवर बी हाजो न्ही बरो येता. ती मोठी बॉयलर लसणी परस. सो ताका लागून ही बारीक हांव वाडटा मोस्टली. आनी ग्रीन चिली आतां न्ही थोडेशें उदक घालून हेची पेस्ट आमी पयलीं रेडी करून घेवया.
तर ह्यानी हांगासर चिकन शाकोती करपा खातीर चिकन मॅरिनेट करून रेडी आसा. आतां न्ही आमी सोय बी जी आसा पळय न्हू ती भाजून घेवया, मागीर वाटपाक जाय. लायट तर ऑलरेडी गेली, आतां पळोवया लायट केन्ना कशी येता ती. ग्रीन पेस्ट म्हजी रेडी जाली. चिकन जें आसा पळय तें मॅरिनेट करून घेतलें. आतां नेक्स्ट जें आसा पळय न्हू ती हांव आमची सोय जी आसा पळय ती भाजून घेता. त्याच्या खातीर हांवें हांगासर एका नाल्लाची सोय घेतल्या. हांगासर एक मिडियम सायजाचो कांदो जो आसा पळय न्हू तो हांवें रफली चॉप करून घेतला. तर हें सगळें आतां भाजून घेता. सो ही सोय जाली हांगासर भाजून म्हाजी. आतां न्ही गॅस बंद करता आनी सोय न्ही अशीच दवरिता आयदनानूच थंड जावपा खातीर. वांटून घेवपाक जाय आमकां. डायरेक्ट अशी गरम गरम घातली न्ही मिक्सर बी रोखडो तापोवन येता आनी बारीक बी जायना बेगीन. ताका लागून मातशी नॉर्मल टेम्परेचराचेर येता म्हटल्यार ही अशीच दवरिता आनी बाकीचें जें कितें चॉपिंग बिपिंग करपाचें आसा पळय तें सगळें करून घेता. लायट काय अजून येवना. सो सोय न्ही म्हाजी थंड जाल्ली आसा. ती मिक्सरान बी घालून दवरता. लायट आयली की ना रोखडीच लावपा मेळटली न्ही, ताका लागून हांव थोडोसो हळदीचो पावडर घालता 1/4 स्पून सुमार. हांव 1-2 चमचे होममेड गरम मसाला जो आसा पळय म्हाजो तो घालून घेता. आनी उदक न्ही मागीर घालता लायट येतकीर. लायट येवपाक जर खूब टायम जालो न्ही जाल्यार सोय मागीर फुगोन रावता. मागीर वाटपाक हें जाता, टायम लागता ताका. बेगीन वाटना ती मागीर चड फुगली की. ताका लागून लायट येयली की ना मागीर उदक घालून ही वाटून घेता. तर ह्यानी हांवें हांगासर लोकणें घेतलां आनी चिकन शाकोती करपाक न्ही तेची फोडणी जी आसा पळय न्ही ती रेडी करून घेता. म्हळ्यार आमकां आतां कांदो बी तळसुपाक जाय न्ही. सो हें 1-2 चमचे सुमार तेल घालून घेतलां हांवें. तितून घालता थोडीशी उड्डाची दाळ आनी मेथयो. आतां हितून बारीक चॉप केल्लो कांदो घालता. कांदो न्ही बरो फ्राय करून जालो. आतां न्ही हांवें हितून बारीक चॉप केले टमाट घातला. आतां कांदो आनी टमाट जो आसा पळय तो बरो भाजून घेवया. हांगासर न्ही म्हजी रांदपाची तयारी चालू आसा आनी तुमकां बिहायंड द सीन किचनाची हालत दाखयता. हो सगळो कचरो हे कांदे टमाट काडून दवरला. आतां चिकन सुक्का करपा जाय न्ही. हें चिकन फ्राय करपा लागून चिकन मीठ लावन दवरला. थोडीशी आयदनां ह्या सायडीन घासल्या. हे पळय सगळो किचन जो आसा पळय तो कसो पसारो जावन पडला तो. बेगीन बेगीन रांदपाक गेले न्ही अशेंच जाता. जो तुमकां शूट करून दाखयता पळय न्हू तितलोच कुडको निवळ आसता. बाकीचें अशें करून सगळ्याक आयदनां बिदनां पडलेलीं. तर कांदो म्हाज्या दोळ्यान गेलो. तर कांदो टमाट हांगासर भाजपाक घातला. एक्चुली न्ही अशी रेसिपी बी कितें शूट करपाचें आसा न्ही जाल्यारच हांव येदे व्हडल्या आयदनान करता. सो तुमकां दाखोवपाक बरें पडटा न्ही बरें पसरट आयदन आसलें की. तर हे पळयात हांगासर कांदो टमाट बी जालो. तुमचे कडेन उलोवन घेता म्हणल्यार आतां न्ही हितून मॅरिनेट केलें चिकन जें आसा पळय न्हू तें घालून घेवया. एक्चुली ऑथेंटीक चिकन शाकोती जी करता पळय न्हू तितून बटाट बी घालता. आनी आतां जर हांवें ऑथेंटीक करपाक गेल्यार बटाट घातला न्ही हो खावचोच ना. हे हांगासर चिकन मॅरिनेट केल्लें. मिक्स करून घेवया बरें. आनी हेनी आमकां आतां धापून 10 मिनटां शिजोवन घेवपाक जाय. आनी मेन म्हटल्यार गॅसाची फ्लेम जी आसा पळय न्हू ती मिडियमाचेर करता. सो दॅट मातशें बेगीन जातलें न्ही म्हणून. चिकन जें आसा पळय न्हू तें मातशें बरें शिजलां आनी चिकनाचो कलर बी जो आसा पळय तो मस्त येयला. म्हाका न्ही असोच चिकनाचो कलर बी येता पळय तो आवडटा. ते तांबडे अशें जाता पळय न्हू ते म्हाका अशें हुमण केलेल्या भशेन दिसता. नुस्त्याचें हुमण जशें आमी करता पळय न्हू तशें. सो म्हाका न्ही हो असोच कलर आवडटा चिकनाचो. तर बरो कलर बी येयला. चिकन आमचें बरें शिजलां. तर आतां न्ही हें आयदन जें आसा पळय तें हांव काडून सायडीन दवरता आनी चिकन सुक्का जें आसा पळय तें करपाक स्टार्ट करता. आतां तुमी म्हणटले अर्द्यारच कित्याक काय म्हणून. तर लायट अजून येयली ना. सो लायट येयली की ना हें हांव कंटिन्यू करतलें करपाक. सद्याक काडून सायडीन दवरता आनी चिकन सुक्का जें आसा पळय न्हू तें करपाक घेता. लायट येता म्हणसर आमी चिकन सुक्का जें करपाक चिकन काडलां पळय न्हू तें मॅरिनेट करून घेवया. हळदीची पावडर आनी मागीर ग्रीन पेस्ट. सो
चिकन सुक्का चिकन ग्रीन हेची रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती ऑलरेडी माझ्या चॅनलाचेर अपलोडेड आसा, सो ताका लागून डिटेल आनी तुमकां कांय दाखयना. चिकन न्ही जितलो टायम मॅरिनेट जावपाक आमी दवरिता पळय न्हू तितले न्ही टेस्ट बरो येता. सो ताका लागून मातशें सगळें काम करपाक स्टार्ट करचे पयलीं न्ही हांव ट्राय करता की चिकन जें आसा पळय न्हू तें मॅरिनेट करून दवरपाचें. सो आयदन तापोवन न्ही हितून तेल घालून घेता. सगळ्यात पयलीं कांदो घालता. एक्चुअली न्ही तेल घातल्या उपरांत न्ही हितून रोखडोच खडे मसाले घालपाक जाय, बट हांवें न्ही जशें की तुमकां सांगला तोपाची बेस जी आसा पळय ती पातळ आसा आनी तेल न्ही मागीर रोखडेंच करपोन येता. ताका लागून हांवें न्ही पयलीं कांदो घालून घेतलो. आतां न्ही हितून खडे मसाले घालून घेता हांव. थोडेशें तेल घालता आनी न्ही हे खडे मसाले जे नॉर्मली तुमी घरान वापरता पळय ना ते. तेज पत्ता असं बारीक करून घालता. ग्रीन चिली मातशें धडावन घेतल्या, सामकें अशें पिठो करूं ना, मातशें धडावन घेतल्या. हे पळयात अशें करून न्ही पोनाक न्ही लागता रोखडेंच. कितलेंय तेल घाल कितलेंय कर ताका लागून हे तोपान हांव चडशें तळसुपाचें बी काम आसा पळय तें करना, फक्त हुमणूच बी अशें शिजयता. तर कांदो तळसिले उपरांत तातूंत टमाट घालून घेता. सो हे टमाट तळशिता न्ही करंट आयलो आनी मागीर न्ही मिक्सर लायलो. सो बॅकग्रावंडान मिक्सराचो आवाज येता, सो ताका लागून हांव हांगासर न्ही आतां वॉयस ओवर करता थोडो. तर टमाट तळसून जाल्या उपरांत न्ही हांगासर हांवें एक अर्दो चमचो सुमार जिंजर गार्लीक पेस्ट घातल्या. आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट मातशी तळसून घेतल्या उपरांत थोडोसो हांगासर जो आमचो बेजीक मसालो आसता पळय न्हू जो आमी रेगुलरली वापरतात तोच, हळद, मीठ, मागीर होममेड गरम मसाला आनी थोडोसो भायलो एव्हरेस्टचो चिकन मसाला हांवें हांगासर यूज केला. आनी मसाले जे आसा पळय न्हू ते 1-2 मिनटां हितून परतून घेतले उपरांत आतां हांव हांगासर मॅरिनेट करून दवरलेलें जें चिकन आसा पळय न्हू तें हितून घालून घेता. चिकन घालून न्ही थोडेशें उदक घातलां, इल्लेशें चड न्ही, एक अर्दी वाटी सुमार. आनी आतां हें चिकन जें आसा पळय तें आमी धापून एक 10 मिनटां खातीर शिजोवन घेवया. तर हेनी हांगासर म्हाजें चिकन सुक्का जालें आसा रेडी. हें पळयात तुमी हांगासर. सो मागीर तें न्हिवलें की ना म्हळ्यार मातशें थंड जालें की ना आनी दाट जावन येतलें, बट सामकें अशें पातळ ना. हें पळयात तुमी ग्रेवी सुद्दां कितली दाट आसा पळयात. सो हितून न्ही हांव आतां ग्रीन कोरिएंडर घालून घेता. आनी लिंबू जो आसा पळय न्हू तो मागीर हांव सर्व जेन्ना करतलें पळय न्हू त्या टायमार पिळटलें. सो हें हांगासर चिकन सुक्का जें आसा पळय न्हू तें बी म्हाजें रेडी जाल्लें आसा, तुमी हांगासर पळोवपाक शकता. तर हेनी आतां धापून हेजो गॅस जो आसा पळय तो बंद करून दवरता. तर हांगासर चिकन शाकोतीचें चिकन जें आसा पळय न्हू तें शिजोवन रेडी आसा. आतां न्ही हितून हांव वांटून घेतलेली सोय जी आसा पळय न्हू ती घालता. आनी हेका आमी बरो खतखत काडून घेवया, मिक्स करपा जाय बरें. तर हांगासर न्ही चिकनाक आमचो बरो खतखतो येयला. हें पळयात. आतां न्ही हितून हांव थोडेशें मीठ घालून घेता. आनी मीठ घालता आसतना तुमी एक याद दवरुपाचें की चिकन जेन्ना आमी मॅरिनेट केल्लें पळय न्हू तेन्नाय बी मीठ लायलां, सो ते अकॉर्डिंग घालात. नेक्स्ट न्ही हांव हांगासर अर्दो मॅगी क्यूब घालता. चड घालना, मातसो घालता. सो मातशें 1-2 मिनटां खतखतो येवनी. मीठ बी घातलां न्ही मातशें लागोनी ताका. तर आमचें चिकन जें आसा पळय तें हांगासर रेडी आसा. ग्रीन कोरिएंडर आनी गॅस न्ही आमी आतां बंद करया आनी हेनी अशेंच धापून सायडीन दवरया. सो हांगासर आमची चिकन शाकोती जी आसा पळय ना ती रेडी आसा. चिकन जें आसा पळय न्हू ते पीसीस हांवें काडून घेतल्या आनी चिकनाचे जे पीसीस हांवें घेतल्या पळय न्हू ते मोस्टली न्ही बोनलेसूच अशें घेतल्या. सो फ्राय करपाक बऱ्याक पडटा न्ही हेका लागून. आनी एक सायडीचे जर आसलें न्ही बरें पडटा. सो चिकनाक न्ही हांवें हें मीठ लावन दवरलेलें पयलीं, कित्याक की मीठ लायलें आनी तेच्याच वांगडा जर सगळे मसाले लायले न्ही ते मागीर मिठाचें उदक जाता आनी मसालो बी सगळे व्हांवून वयता, हेका लागत ना अशें म्हणून. सो मीठ लायिल्लें तें आतां उदक सुटलां पळय न्हू तें उदक ओडून घेता. सो हेनी हांगासर हांवें मिठाचें उदक जें जाल्लें पळय तें ओडून घेतलां.
आता न्ही हांव हितून अर्दो चमचो सुमार हळदीची पावडर घालता. नेक्स्ट हांगासर अर्दो चमचो सुमार रेड चिली पावडर. नेक्स्ट ही हांगासर अर्दो चमचो सुमार जिंजर गार्लीक पेस्ट. अर्दो लिंबाचो रोस घालून घेता हितून. आता न्ही हांव हितून एक चमचो भर सुमार न्ही कॉर्नफ्लावर आसा पळय न्हू तो घालता. आता न्ही हें सगळें हलक्या हातीन बरें मिक्स करून घेवया. आनी हें हांवें बरें मिक्स करून घेतलां, तुमी पळोवपाक शकता. आनी हें न्ही आमी आतां अशेंच काडून सायडीन दवरया एक 10 मिनटां खातीर, मातशें मॅरिनेट जावनी न्ही तेका लागून. सो हांगासर न्ही भाकरी रेडी जाता म्हाजी, ही पळयात. आनी तुमकां न्ही एक अपडेट दिता की आयज न्ही आमगेर जेवपाक स्पेशल गेस्ट येवपा आसा. म्हटल्यार स्पेशल गेस्ट फॉर लंच. एक स्पेशल गेस्टाक इनवायट केला जेवपाक. तर पळोवया, ताका न्ही येवपाक लेट जातलो. आतां देड सुद्दां जावना अजून, 1:20 जाता तें आसा. सो पळोवया, तेणें सांगलां आपूण 2:30 नंतर पावतलें म्हणून. सो कोण स्पेशल गेस्ट ते तुमी चिंतून दवरा. म्हटल्यार तुमी गॅस करा की कोण आसपाक शकता काय म्हणून. तर मागीर तुमकां येयलें की मेळटा, कळटलेंच न्ही तुमकां मागीर. तेदो मागीर तुमी गॅस करात की कोण येतले ते. आनी मुखार हेच्या मुखार व्हिडिओ पळोवच्या पयलीं कमेंट करून सांगात. हांगासरच पॉज करा व्हिडिओ आनी की कोण आमगेर आयज जेवपाक येतलो तो. सो ताका लागून न्ही मातशें सुसेगाद करता. एक्चुली न्ही येन्ना म्हळ्यार म्हजें जेवण कंप्लीट जाता आशिल्लें. फक्त आतां चिकन भाजपाचें उरलां. शीत तर जाता, भाकऱ्यो बी भाजतात. सो एक सायडीच्यान चिकन दवरलेलें जाता आशिल्लें. येन्ना म्हळ्यार म्हाजें जाता आशिल्लें. उदोवच्यान हांव मागीर सुसेगाद करता. तेणें आपल्याक येवपाक लेट जातलो अशें म्हणलें न्ही म्हणून. सो 2:30 बी पावतलें खंय. सो आयज आमचें जेवण मातशें लेट आसतलें. बट गेस्टाकच येवपाक लेट जाल्यार आमी पयलीं जेवन बसपाक शकना न्ही ताका लागून. सो मागीर मेळटा तुमकां. तेदो म्हटल्यार भाकरी बी भाजून घेता. लायट परत गेली. पावस कंटिन्यू पडत आसा भायर. आनी न्ही आमी ह्या भाकऱ्याक तेल बील कांयच लायना. जस्ट न्ही घातली की ना वयल्यान इल्लेशें उदक लावन त्या भाकरेनी भाजून घेता. तेल ना पीठ घालीत आसतना घालतात ना भाजता आसतना. सो बेश्टे अशी साद्यो. आनी ह्यो ज्यो भाकरी आसा पळय न्हू त्यो गरम उदकान घालून बी करता आमी आनी दाट थापता. सो त्यो अश्यो करून चपाते भशेन फुलोवन येयना. रॅरली केन्ना अश्यो फुलता, मातशें पातळ जर थापल्यो न्ही जाल्यारच. सो सगळें जेवण जालें. आतां फायनली न्हू हांव चिकन जें आसा पळय न्हू तें फ्राय करपाक घेता. तर पॅनाक तेल जें आसा तें तापोवन घेतलां आनी मॅरिनेट करून दवरलेलें चिकन पिसीस घालता. सो आमची न्ही थाली हांगासर रेडी आसा. आमचे स्पेशल गेस्ट बी येयला जेवपाक. शीत, शागोती, चिकन शागोती. तेजे नंतर हें हांगासर चिकन सुक्का आनी जें चिकन फ्राय केल्लें पळय न्ही तें चिकन फ्राय. हेणें न्ही आपल्याक पयलींच हें जाय म्हणून सांगलां. कितें म्हणटा रे हेका? कलेजा. सो हे गेली स्पेशल भाकरी. स्पेशलिटी तेगेली भाकरेची. आनी नेक्स्ट ओनियन सालाडाक आयज ओनियन आनी काकडी. सो हो लिंबू. तर ही आमची आयची लंच थाली. गटारी स्पेशल. एक्चुली न्ही गटारी म्हणना तेका, कितें म्हणटा रे तेका? दुसरोच कितें वर्ड आसा तो. गटारी आमी केला. गटहरी काय कितें तरी अशें नांव तेजें. सो यम्मी चिकन फ्राय, चिकन सुक्का, गोवन स्पेशल चिकन शागोती, रायस, प्लेन रायस, भाकरी तांदळाची आनी हो सालाड. आनी आमगेले स्पेशल गेस्ट कोणे कोणे करेक्ट गॅस केल्ले कमेंट करून सांगात. आमगेले आयचे स्पेशल गेस्ट ते कॉलेजी गेल्ले.
एक्झाम न्ही गो रक्षू हय ताका लागून टायम जाला हेका लागून आमकां सांगता जेव खा पूण मागीर येवन जेवता खंय सो ताका येवपाक टायम जालो आतां न्ही 2:45 जाली सो थाली रेडी आसा आमी जेवन घेता आनी मागीर मेळटा हेका भूक लागल्या यो रे जेवपा यो रे रक्षू आनी म्हाका वाडटा तूं हे जेव सांग रक्षू कसं जालें जेवण किती बरें जालां तू सगळें खालें सगळें टेस्ट केलें हय बरें जालां रक्षून इल्लेशें घेतलां आपणाक जेवण वाडून आनी रक्षू सकयल बसता वयर बसून बरें जायना खंय जेवपाक हांव बी रक्षू वांगडा सकयल बसता बरें जालें रे कितें बरें जालां कन्फ्यूज जाता सध्या तर हांवें शागोती ट्राय केली फ्राय ट्राय केलो हे सुका खावना अजून रक्षून खाल्लें सुका टेस्ट कर आनी सांग कसं जालें रे तिखट जाला बरें जालें काय आतां तूं सदां सांगता न्ही म्हण आयज रक्षू विचारलें हांवें रक्षू नवी न्ही आनी हें न्ही जज न्ही आयचो चल हांव बी जेवन घेता रक्षू आनी हो वयता हो मार्केटां वयतालो फ्रेंडा फुडें सो रक्षू पावोवपाक वयता रक्षू बी वाटेर सोडटा आनी वयता खंय हेच्या नंतर न्ही मागीर हांवें आनी कांय चड शूट केलें ना ही दोगांय गेली न्ही मागीर हांव म्हाजें बाकीचें जें कितें काम आसा पळय तें करीत बसलें एक्चुली रक्षू जें आसा पळय ताका वचपाक बी लेट जालें म्हळ्यार तें येयल्लेंच लेट न्ही 2:30 सुमार कितें तें पावलें तेच्या नंतर आमी जेवन बिवन मातशी बसलीं बीन आनी मागीर हेका हेजो फ्रेंडाचो कॉल येयलो सो हो वतालो तर रक्षू म्हणपाक लागलें आपल्याक बी वाटेर सोड पावस म्हळ्यार पावसान भरपूर काळोख केला आनी वारो बी मारतालो भायर सो ताका चलत वचपाक आनी न्ही अशें म्हणून मागीर हो म्हणपाक लागलो रक्षूक सोडटा आनी आपूण वता आनी 5:30 समथींग ही दोगांय गेलीं मागीर पावस बी भरपूर काळोख करून सारको आनी कितें करपाचें मन बी येना जालें आनी इतलें सगळें जेवण बिवण केल्लें टायर्ड जाल्लें आनी तेच्या पयलीं मॉर्निंग जो हांवें व्हिडियो स्टार्ट केला तेच्या पयलीं म्हाजें आनी खूब कितें काम बी आशिल्लें करपाचें सो तें सगळें हांवें करून घेतलेलें न्ही सो ताका लागून मातशें टायर्ड जालें बेजार येतालो करपाक सो आसूं म्हटलें हांव आनी म्हाजें माजर आमी दोगूय जाणां आशिल्लीं घरा कडेन तर बसलें हो मातसो वारो मारतालो तें मातशें बी शूट केल्लें तेच्या नंतर आनी कांय करपाचें मनच येना सो वॉयस ओवर करया आनी आयचो व्हिडियो जो आसा पळय तो एंड करया म्हटलें सो हेजे मुखार आनी कांय शूट केलें ना न्ही ताकाच लागून आयचो हो व्हिडियो जो आसा पळय तो हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडियो घेवन सांजचे 6 वरांचेर तो मेरेन म्हाजे व्हिडियोज अशेच पळयत रावात व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका नवे आसा जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करात चलात मेळया फाल्यां आनी एक असोच इंट्रस्टींग असो व्हिडियो घेवन तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय टेक केअर